सध्या बिहारातल्या सांबाळ घरातल्या गैरव्यवहारांचे प्रकरण नॅशनल मिडियांनी गाजता। बिहार सरकाराकडच्यान कारवाईविशीं अपेक्षा भंग जाल्ल्यान ताची दखल घेवन सुप्रीम कोर्टान त्यो केशी सीबीआयक दिवपाचें थारायलां। हे केशींनी सुप्रीम कोर्टान उक्तायल्ल्या निरीक्षणाचो बुधवाराक गोंयच्या हायकोर्टान एनजीओ स्कॅनाच्या पीआयएलाचेर सुनावणे वेळार उल्लेख केलो। चड करून सांबाळ घरांतली चली भुरग्यां हायकोर्टान हुस्को उक्तायला। गोंयचे भुरगीं सांबाळघरांनी सध्या आशिल्लीं भुरगीं तशेंच आदीं आशिल्लीं आनी आतां नात त्या भुरग्यांचोय रिपोर्ट जाय। भुरगीं सांबाळ घरांतल्यान खंयचे परिस्थितींत ती भुरगीं थंय सावन भायर सरलीं, ती परत आवय बापाय कडेन गेलीं काय तांकां कोणें दत्तक घेतली हें कळपाक जाय। कुमार वयीन चलयांक भुरगीं सांबाळ घरांनी घालूंक मेळना। हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार 2012तल्या हायकोर्टाच्या ऑर्दी उपरांत एकूय प्रॉबेशन ऑफिसर सरकारान नेमिल्लो ना। प्रॉबेशन ऑफिसर नेमूंक रोखडीच जायरात काडटा म्हूण गोंय सरकारान आतां कोर्टाक सांगलां। गोंयच्या सगळ्या सांबाळ घरांतल्या सध्या आशिल्ल्या तशेंच आदल्या भुरग्यांची सगळी म्हायती एकठांय करता म्हूण सरकारान कोर्टाक उतर दिलां। गोंयांत 78 भुरग्यां सांबाळ घरां, तातूंत 2500 वयर भुरग्यांक कसलेच वैद्यते शिवाय दवरल्यात। ही सांबाळ घरां सरकाराचे लाखांनी अनुदान घेतात, मात तांच्या कारभाराचे भुरग्यां आनी बायलां कल्याण खात्याची नजरूय ना आनी नियंत्रणूय ना। ही गजाल हायकोर्टात एक्सपोज जाल्या। सरकार म्हणटा फक्त 4 सांबाळ घरांक सरकारी अनुदान वता, उरिल्ल्यांची अर्थपुरवण खंयच्यान जाता ताची चवकशी हायकोर्टान करूंक लायल्या। कोर्टान केस 2 सप्तक फुडें धुकल्ल्या। सांबाळ घरांचे स्थितीचो, तांची वैधता आनी विश्वासार्हतेचेर चवकशेचो प्रगती अहवाल फुडले सुनावणे वेळार हाडचो म्हूण कोर्टान मुख्य सचिवाक सांगलां। Unsatisfied with the steps taken by Goa government for the children lodged in child care institutions in the state of Goa, the High Court observed that every child is precious is not merely a slogan for United Nations, but it should reflect in the action on the ground. Mukesh Kumar for Prudent.